राज्यात पावसाची धुमशेणा सुरूच असा। वादळी वाऱ्याक लागून सत्तरी म्हालातले वेगवेगळे वाठारांत पडझड जाली। सोनार सत्तरीच्या रुक्मिणी गांवांच्या घराचेर आणि घराकुशीक आशिल्ल्या शेडीचेर सायलाचें झाड पडून कार आणि दुचाकीचे सुमार 1.5 लाखांचे लुकसाण जाले। तशेंच खडकी सत्तरीत लायटीच्या खांब्याचेर झाड पडून लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। तशेंच हेर कांय वाठारांनी झाडांची पडझड जाली। सत्तरीन वादळी वाऱ्या खातीर खुबशीं झाडां पडलेलीं आसा आनी लाखोचें लुकसाण जालेलें आसा। गेल्या 2 दिसांपासून पावसाचो जोर कमी आसलो तरी झाडां पडपाची सत्र हे सुरूच आसा। गेल्या जेन्नाच्यान पावस सुरू जाला तेन्नाच्यान खुबशीं झाडां ही पडत आसा। वादळी वारो हो खूब लागपाक लागलेलो आसा आनी हेका लागून झाडां पडोन तशेंच वीज वाहिनीचें सुद्दां लुकसाण जायत आसा। रुक्मिणी गांवकर हेंच्या घराच्या शेडीचेर सायलाचें झाड पडलें आनी तेतून शेडी सकयल आसलेले तेजी कार तशेंच स्कूटर आनी इतर जी मालपत्ता आसा हेजें लुकसाण जालेलें आसा। एकूण 1.5 लाखाचें हांगासर लुकसाण जालेलें आसा। तशेंच 3 लाखाची मालमत्ता आसा ही जवानांक वाचोवपाक तांकां यश आयिल्लें आसा। सातोडे सत्तरी हांगासर रस्त्याचेर कोकमचें झाड पडलें। तशेंच श्रीराम हायस्कूल खडकी हांगासर रानटी झाड वीज वाहिनीचेर पडून वीज वाहिनीचें लुकसाण जालेलें आसा। पैकूळ सत्तरी हांगासर रस्त्याचेर तशेंच वीज वाहिनीचेर झाड पडून वीज खांबो आसा ह्यो मोडलेलो आसा। तशेंच जी वीज वाहिनी आसा ती जमीनदोस्त जाल्ली आसा। चोल्ला घाट केरी सत्तरी हांगासर अंजुनी डॅमा खातीर रानटी झाड हे पडले आनी तेतून जी माती आसा ही सुद्दां रस्त्याचेर पडलेली। जे झाड पडले तेन्ना अर्दे ते केबल आसा लायटीचो तेतून अडकून आसलेले, तेका लागून जेन्ना जवान पावले तेन्ना तेंच्यांनी कॅनच्या सायडीन ते झाड आसा हे सायडीक काडलेले आसा। तशेंच जी वीज वाहिनी आसा ही सायडीक काडून तेंच्यांनी तो अडथळो आसा ह्यो दूर केल्लो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।